Kurpe Sagora Aradan Tuka Kurpe Sagora Kurpe Sagora Aradan Tuka Ne Sarvo Lara Daivik tuzo mo padona sai Undyaru patu dipona sai Daivik tuzo mo padona sai Kurpen tu amka netona sai Povi sanga tuzo devu asai So asro tujhe vinna ko amka dusro sadik jesu tu am so asro tujhe vinna ko amka dusro sumya jesu tu gori boro sumya jesu tu Bori Boro Tum som chachin Yesu ek staro Tum som chachin Yesu ek staro Jesu mogara Aradan tuka Jesu या वो पवित्र साक्रामेंटांतू कोरोसो हाजरासाई या वर्षाच्या निमाने घडीयेनी आम्ही आसाव तुझे समकर आम्ही सर्व ठेव तुका आम्ही आराधन करूंक तुका आम्ही स्तुती करूंक तुका आम्ही अर्घ वगळाप दिवंक
तुझो आधार मागोंक ह्या घडये तुझे समकर आमी सरपडल्या सोमिया तुझे हजरपण या भोव पवित्र साक्रामेंतांत ह्या घडये आमी वळखून घेता तो खरो आनी जिवो देव आमचो देव आमच्या सांगात आसो आमचे जिवीत सोलोन असो तुझो या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आसाय या सगळ्या वर्सां तूं आमच्या सांगात आसलोय आमचे सगळे जिवीत तुवें सोलोन व्हेलाय आमकां हरी एकल्याक तुवें राखलाय सांबाळलाय सोमिया तुझो तो या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आसो तुझे हजरपण आमी वळखता तुका आमी स्तुती करता तुका आमी नमान करता तुका आमी आराधन करता तू एकलोच आमचो देव तो बळवंतो देव आमचो रक्षक आमचो सांबाळणार आमचो चलयणार आमच्या जिविताचे सर्वस्व तुझो आमच्या जिविताचे केंद्र तुझो जावन आसा सोमिया या घडये तुझ्या हजरपण आमी वळखत आसतना तुका आमी नमान करता तुका आमी आराधन करता तुका आमी स्तुती करता आनी आमकां संपूर्ण तरान या घडये तुझ्या पांयां आमी समर्पण करता तुजी काकुळीची नदर मोगाची नदर आमचेर घाल सोमिया तुजो प्रकाश आमचेर भांगय आमच्या जिविताक भांगय तुज्या कृपे शेल्यान आमकां नेटय सोमिया आशिर्वादांनी आमकां बोस सोमिया आनी त्या मरे बाद आमचे जिवीत तो नंदन कर पवित्र कर आशिर्वादित कर सोमिया आमचे संगी राव सोमिया या वेळा तुजो अनुभव आमकां दी सोमिया तुजो सांगात आमकां दी सोमिया आनी आमचे जिवीत पवित्र कर सोमिया सोमिया तुका जावं आराधन सोमिया तुका जावं नमन सोमिया तुका जावं महिमा सोमिया तुका जावं स्तुती आता आनी सदा सर्वदा आमेन. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाल भवनो आणि बहिणीनो उपकारी मनान दिनवाशी काल जान सोमिया मुखार आमी सरपडल्या मोगाचेन या वर्साच्या 2022 या वर्साच्या निमाण्या घडयेनी म्हणल्या बरी आमी आसा देवान आमचेर वतल्या आशिर्वादांक आमकां केल्ल्या सगळ्या बरेपणाक आमकां राखल्याक सांबाळल्याक आज वो थोडो वेळ ताचे संगी करसूंक ताका आराधन स्तुती करूंक ताका खालसा मनाचो नमान मान भेटोवंक या भोव पवित्र साक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आमी सरपडल्या मोगाचेन वो वेळ पवित्र वो वेळ उपकारी मनाचो वो वेळ सोमियाक अर्गा ओगळाप आराधन स्तुती करचो वेळ मोगाचेन वो वेळ कुरपेचो देवाच्या बेसावांनी आमकां बरसो जावन आसा ते देखून संपूर्ण तरान आमकां त्या सोमियाच्या पांयां तळ आमी हाडया मोगाचेन आमकां ताच्या पांयां तळ आमी समर्पण करया आनी वो सगळो वेळ आज 1.5 घंटो भर आमी सोमिया संगता करचोसो आमकां हरी एकल्याकी आशिर्वादांचो बेसावांनी भरलेलो वेळ जावन दी म्हणून आमी मागया मोगाचेन आमी गायलेलें गीत उंड्या रुपार तोलिपोन आसाय दैवीक तुजो मोग वांटून आसाय कृपेन तूं आमकां नेटोवन आसाय पवित्र सांगात तुजो दिवन आसाय मोगाच्या बाबा भयणी सुमी या भोव पवित्र साक्रामेंतांत हजर आसा जाल्यार ताचे खातीर न्ही आमचे खातीर तसो दैवीक सांगात आमकां दिवचे खातीर आमची स्तुती ओगळाप हरगां ताच्या पांयां तळा पावत आसतना आमकां हर एकल्याकी तो कृपे शेल्यान नेटयता आशिर्वादान भरता मोगाच्या बाबानो आनी भयणीनो तसो जीव देव जिवंत देव आमचे मुखार आसा जो हांव सवांजेल आदेसो वाक्य 30 आणि 5 म्हणटा हांवूच तो जिविताचो वंडो मोजेसाची येता तो केदींच बुक येवचो ना म्हाका सत म्हणटा तो केदींच तान येवचो ना सोमियाम संगी आसतना कितेंच उणेपण ना मोगाचें न्हू सगळें आंगातावन भरती जाता ही घडी पवित्र जावन आसा त्या देखून तूं सांत पॅट्रिकान म्हणली ती उतरां आमी मोतीक हाडलीं जाल्यार सांत पॅट्रीक म्हणटा साक्रामेंताक उल्लेखन क्रिस्त म्हज्या बोगलेक आसा क्रिस्त म्हज्या सांगात आसा क्रिस्त म्हज्या मुखल्यान आसा क्रिस्त म्हज्या फाटल्यान आसा क्रिस्त म्हज्या वयर आसा क्रिस्त
क्रिस्त सगळ्यांनी आसा तरी करून भोव पवित्र साक्रामेंतांत या सोमयान आसचे म्हळ्यार म्हज्या मुखल्यान आसल्या बरी, म्हज्या फाटल्यान आसल्या बरी, म्हज्या बगलेक आसल्या बरी, म्हज्या वयर आसल्या बरी, सगळ्यांनी आसून म्हाका आनी तुका आशिर्वादीत करचे बरी मोगाच्या भावा आनी भयणी. तरी करून ही पवित्र घडी जावन आसा. तरी करून एक घडी सकाळां आमच्या दोळे धांपिया मोगाचे न्हू, आमचे दोनी हात एक घडी आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया. ही भोव पवित्र घडी म्हज्या आनी तुज्या जिविताची सोमया मुखार आमी आसा. वस्तू जेजू या भोव पवित्र साक्रामेंतांतलो तुवें बसल्या कडेन, तुवें दिंबयेर आसल्या कडेन, तुज्या मुखल्यान आसा, तुज्या फाटल्यान आसा, तुज्या दाव्या उजव्या कुशी आसा, तुज्या वयर आसा, तुका ताच्या कुरपेशल्यांनी नेटोवन आसा, आशिर्वादांनी ह्या घडये तुका बरोवन आसा मोगाच्या भावा भयणी. तरी करून ताच्या हजारपण एक घडी आमी ओळखून घेवया मोगाचे न्हू, ताच्या हजारपण आमी बगया ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आनी त्या जेजू मुखार आमी सरपडया. आमच्या खालसा मनाचो मान आराधन नामान ताका आमी भेटोवन आमी गावया. Devoto te amo, che 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 devoto te amo. सर्ग संसार वाकणतात केदवतो देव आमचो आनबडवे नामन करतात सर्ग संसार वाकणतात केदवतो देव आमचो केदवतो देव आमचो केदवतो देव आमचो केदवतो देव आमचो स्तुति करया त्या देवा महिमा दिव्या केदोबो तो देव आमचो अर्घ दिव्या त्या देवा अर्घ दिव्या स्तुति करया त्या देवाची स्तुति करया त्या देवा महिमा दिव्या केदोबो तो देव आमचो कितलो बळवंत देव येया नमस्कार करिया येया या देवाचे हजरपण आमी वळखून घेवया आमच्या खालसा मनाचो मान आराधन ताका आमी भेटोवया
येया आम्ही नमस्कार करी आमच्या धनियाच्या धनियाक रायांच्या रायाक या बळवंत जीव्या देवाक हाचे की वरतो दुसरो देव ना मुजो आणि तुझो देव बळवंत देव या पवित्र संक्रमेंतान आसा येया नमस्कार करिया आराधन करिया या देवाक तो एकलो सो मी कित्याक तो एकलो सो मी कित्याक तो एकलो सो मी जेसू आराधन करिया ये या आराधन करिया या सगळ्या वर्षात आणि आमची जतन घेतल्या आमची स्तुती आमका राखला सांभाळला ये आराधन करिया या देवाक या सगळ्या वर्षा मका आणि तुमच्या कुटुंबाक आमच्या सगळ्या कुटुंबात राखला सांभाळला या देवाक आम्ही आराधन करिया या सगळ्या वर्षा सकट विघ्न वाईट अवघड आणले त्याने राखला या देवाक आम्ही आराधन करिया स्तुती करिया Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 Mога Bhavan आणि बहिणीनो हांव दिसपरतें आत्ता वरातें देवा कृपा बेतेनी सिस्टरांनी सोलोवचे मालगडे प्रायवंतांचे घर आसा हांव मिसाक वेता आनी थंयसर कालच्या दिसा एक प्रायवंत स्त्री म्हजे लागीं उलयतना तिणें म्हणलें म्हाका फादर आमचो देव तो जिवंत देव आणि या देवाचेर म्हाका अखंड पातयेनी विश्वास आसा आणि त्या देखून ह्या मालगड्यांच्या घरांत हांव सांग जाल्यार म्हाका कितेंच उणें पडना कितेंच बेजार आयना कितेंच दूख ना कित्याक हांव बळवंतरान पातयेतांगी म्हजो देव तो जिवंत देव म्हजो देव तो जिवंत रक्षक म्हज्या बगलेक आसा म्हजे सांगात आसा म्हजें जिवीत चलोवन व्हरता त्या देखून म्हाका कोणाय कडेन झगडें ना कितेंय राग मोसोर बेजार जायना म्हाका एकत म्हज्या जिवितांत समाधान संतोष आसा कित्याक म्हजो देव मनीस जाला म्हजो देव इम्मानुएल म्हजो देव म्हजे सांगत आसा म्हणाली प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मोगाचनो वसु इम्मानुएल देव मनीस जाल्लो जेजू ख्रिस्त या बहु पवित्र साक्रामेंतांत आसा आमचे सांगत आसो एकलोच खरो देव मोगाचेनो तेगून जरमाया प्रवादी अध्याय 10 वाक्य 10 म्हणटा सर्वेस्वर खरो देव तो जिवंत देव आणि सस्नीक राय सस्नाच्या सस्नाक ताची राजवडकी पदवी महिमा अधिकार आमचे हर एकल्याचे जिवीत सोलोवन व्हरचे थाने आणि तो जावन आसा व्हरतो देव माकाबेवाच्या पुस्तकांत पयलो माकाबे पुस्तक अध्याय 7 वाक्य 6 थंयसर ते बाबाओ कष्टाताना तांणी म्हणली ती उतरां सर्वेस्व देव आमकां पळयत आसा आनी तो आपल्या सेवकांची दया करतलो सर्वेस्व देव आमकां पळयत आसा आपल्या सेवकांची तो दया करतलो देवाचेर पातयेनी देवाचेर अखंड विश्वास तो जिवो देव म्हणलें तांच्या मतींत तें आसलें मोगाचें आनी त्या देखून इसाया प्रवादी अध्याय 40 वाक्य 25 म्हणटा तुम्ही म्हाका कोणा कडेन म्हूण सरी करशात मुजे सारको आनीक कोण आसात तुमचे दोळे वयर उबारा आनी पळया इने केत्रां कोणे गेल्यांत हर एकल्याक आपापल्या नांवान तो उलो करता ताची सकत भोव वर्ती आनी ताची पदवी खरीच व्हडू प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मोगाचनो असलो देव आमचो असल्या देवा मुखार आमी आसा असल्या देवाची आमी स्तुती करया मोगाचनो तुमची जबाब तुका आमी अरदान करता सोमयान जेसू तू देवाचो पूत तू
तू देवाचो पवित्र जन, तुका आमी आराधन करता सोम्या जेसू. तू देवाचो सेवक, तुका आमी आराधन करता सोम्या जेसू. तू बसयलेलो सोडवंदार, तुका आमी आराधन करता सोम्या जेसू. तू ख्रिस्त, तुका आमी आराधन करता सोम्या जेसू. तू आमचो सोमी आणि धनी, तुका आमी आराधन करता सोम्या जेसू. तू दैविक वैज, तुका आमी आराधन करता सोम्या जेसू. तू आमचो बरो गवळी, तुका आमी आराधन करता सोम्या जेसू. तू शांतीचो कुवार, तुका आमी आराधन करता सोम्या जेसू. तू सर्व देण्याचो दातार, तुका आमी आराधन करता सोम्या जेसू. तू आमच्या आत्म्याचो धनी, तुका आमी आराधन करता सोम्या जेसू. तू दयाळ आणि काकुलदार, तुका आमी आराधन करता सोम्या जेसू. तू मोगाळ आणि समाधानी, तुका आमी आराधन करता सोम्या जेसू. तू आमचो खरो इष्ट, तुका आमी आराधन करता सोम्या जेसू. तू दैविक शिकवणदार, तुका आमी आराधन करता सोम्या जेसू. तू बोगसनेचो सागर, तुका आमी आराधन करता सोम्या जेसू. तू वाट सत आणि जीवित, तुका आमी आराधन करता सोम्या जेसू. तू संसाराचो उजवाड, तुका आमी आराधन करता सोम्या जेसू. तू खरी दाखवाल, तुका आमी आराधन करता सोम्या जेसू. तू सर्गीत हांव देवलेलो जीव वंडो, तुका आमी आराधन करता सोम्या तू जेसू. आमचो बरवसो आणि आमची बाचावी, तुका आमी आराधन करता सोम्या जेसू. तू आमचे जीवनपण, तू आमचो सोडवंदार, तुका आमी आराधन करता सोम्या जेसू. तूच आमच्या जिविताचे सर्वस्व. तुका आमी आराधन करता सोम्या जेसू. मोगाल भाव आणि बहिणी, तारिकून आमी सांगले ओ देव जिवंत देव, देव मनीस जाल्लो खरो देव. तर ह्या देवाची स्तुती करून आमी गावया. देवा तुजी स्तुती करता, सगळे आमी उबे रावया. थाळयो भेटून आमच्या काल जमानांत फाटल्या सगळ्या वर्सां तो आमच्या सांगात आसलो, जैती आशिर्वादां बऱ्या पदांनी आमकां केला. तारिकून हो जिवंत देव, खरो देव आमच्या सांगात रावचो हो देव म्हणलें हें वळखून घेवया मोगाच्या भावा आनी भयणी. तो आसा बेबिरांत आमकां ना. तर असल्या देवाची स्तुती करून आमी गावया. देवा तुजी स्तुती करता. पान नंबर 62. देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझो मोग करता, देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझो मोग करता, देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझो मोग करता, देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझो मोग करता. तुझो जीव आस्ता करूया, तुझ्या रसांत पावता करूया. तुझो जीव आस्ता करूया, तुझ्या रसांत पावता करूया. सोम्या तुझ्या रसांत पावता करूया. सोम्या तुझ्या रसांत पावता करूया. देवा तुझी स्तुती करता, देवा
तुझ्या रसात पावता करूया माझा जीव आस्था करूया तुझ्या रसात पावता करूया सोबिया तुझ्या रसात पावता करूया सोबिया तुझ्या रसात पावता करूया हालेलुया 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 Jesus touch Lord, Jesus heal, Jesus bless Lord Jesus. तुम्ही आमचो आपो सुम्या तुझी दैविक सकत कृपा या घडी हांगसर असल्या हर एका भाव बहिणी विचार विविध माध्यम मारी पादी आराधना मांडली जाऊच्या हर एका भाव बहिणीच्या खोडीत म्हणजे जीवितान वाळवणे सोम्या आपोर सुम्या तुझ्या दैविक स्पर्शांना अभिषेक सोम्या तुझ्या काकोली नका बस सोम्या तुझ्या मोगात जे खाल जमाना भर सोम्या तुझा अनुभव सांगा दे सोम्या touch Lord Jesus, bless them Lord Jesus, be with them Lord Jesus, be with them Lord, touch them Lord Jesus, bless them Lord Jesus. Thank you Jesus, thank you Jesus, praise you Jesus, praise the Lord, praise the Lord, Praise the Lord. praise the Lord, Praise the Lord. hallelujah, Hallelujah. hallelujah, hallelujah. Hallelujah. सुमिस्त मी बसया मग चनो कीर्तन 139 वाक्य एक तावन वाचलें जाल्यार मस्तपणी आमी वाचला मस्तपणी आमी आयकला नियाळ केल्लें परत एक घडी ह्या उतरांचेर आमी नदर घालया सर्वेस्परा तुवें म्हजी परिक्षा केल्याय आनी तूं म्हाका वळखताय हांव केदना बसता आनी केदना उरता तें तूं जाणाय पयस जावन म्हजी चिंतना तुका कळीत आसात हांव सलतांगी आड पडता तें तूं पळयताय सगळ्यो म्हज्यो खरण्यो तुका कळीत आसात म्हज्या जिबेर उतार आजून नान तरी तूं सर्वेस्परा तें सारकें जाणाय फाटल्यान आनी मुखल्यान तूं म्हाका वेडो घालताय तुजो हात तुवें म्हजेर दवरलाय प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड मोगाचनो ह्याच उतरांच्या पातयेनीर एका लेखान म्हणून येत आमचे जिवीत आमी फाटल्या ह्या सगळ्या वर्सां आमी जियेल्या या 2022 सगळ्या वर्साचेर एक घडी नदर घाली जाल्या मोगाचे न्हू आमी केदळा उठल्या केदळ आमी आड पडल्या केदळ आमी बसल्या केदळ आमी चल्ल्या आमी खंय गेल्या कितें गेल्या हर एका घडये मोगाचे न्हू ओ सुमी जेजू क्रिस्त म्हजे सांगाता तुजे सांगाता आसुल्लो मोगाचे न्हू हर एक म्हज्या आनी तुज्या जिविताचेर नदर घालून तो आसुल्लो आनी ताका लागून म्हणलें फाटल्यान आनी मुखल्यान तूं म्हाका वेडो घालताय तुजो हात तुवें म्हजेर दवरलाय आमकां हर एकल्याक खंय वेताना आमच्या बावारे वेडो घालन सकट वायटा विघ्ना अवघडांतले ताणें आमकां राखोन सांबाळून ताचो उजवो हात निरंतरी आमचे वयर दवरन आमकां ह्या सगळ्या वर्सां आशिर्वादांनी ताणें भरला मोगाचें न्हू हे वरास 2022 मस्त बडी आमी चिंतना म्हाका बघचें परत सुरू जालें आज आखेर जालें 12 महिने 365 दीस कशे धांवले कशे आखेर जाले कशे मुक्त जाले आमी नेनाव मोगाचें न्हू दीस उबोवन गेल्ल्या बरी गेले म्हयने धांवोन गेल्ल्या बरी गेले वर्स सगळें सांपोवन आयलें मोगाचें न्हू पूण एक सत या सगळ्या ह्या वर्साच्या हर एका म्हयन्यांत हर एका म्हयन्याच्या हर एका दिसा या दिसाच्या हर एका घडये हो सुमी आमच्या बगलेक आसलो मोगाचें न्हू आनी त्या देखून आज आमी हांगासर बसून आसा तुज्या आनी म्हज्या साधना वरवीं न्ही म्हज्या आनी तुज्या पयशा अधिकारा वरवीं न्ही मोगाचें न्हू
वा आव्हानी तूं भाग्यवंत म्हणल्या खातीर आमी आज न्ही, आव्हानी तूं मस्त बरी म्हणल्या खातीर न्ही, आमी खंडीत बरी त्या खातीर न्ही मोगाचें न्हू. हांवें म्हणजे ताचे की चड ह्या सोम्या वरवीं ताची दया, ताची काकोलत, ताचो मोग आनी ह्या वरवीं मात्र आज आमी हांगासर आसूंक साध्य मोगाचें न्हू. हे सत मोगाचें न्हू. ह्या वर्साच्या सुरवेर मस्त जाणां हे वरां सुरवात करतना आमच्या सांगात आसली आनी आज वरास आखेर जावन येताना मोगाचें न्हू थोडी आमच्या सांगात नांत. ह्या वर्साच्या सुरवेर आमी कितेंय चिंतल्लें, कितेंय आशिल्लें वर्साच्या आखेरेक येताना तशें जावं की पुरो मोगाचें न्हू. तशें आमच्या जिवितान घडोवन जावं की पुरो. पूण एक सत कितेंय जावं आमचो सुमी आमचें तें काकुलदार जाला. म्हजे आनी तुजे तें ताणें दया दाखयल्या. म्हज्या आनी तुज्या जिविताक ताचो मोग वाडला मोगाचें न्हू. हें सत मोगाचें न्हू. जुआंव सोवांजेल अध्याय 15 वाक्य 13 आमी वाचले जाल्यार 13 तावन एका इश्टा पासो तूं जीव दिवचे प्रास ओर्तो मोग दुसरो ना. हांव तुमकां इश्ट म्हणटा. आमकां हर एकल्या की इश्ट म्हणून लेखून मोगाचें न्हू. हर एका घडये ताची जिवीत म्हज्या आनी तुजे खातीर खाली करन, म्हजी आनी तुजी जतन करन फाटल्या सगळ्या वर्सां आयला मोगाचें न्हू. राखला मात्र न्ही, आमी केल्ल्या त्या वावरांत ताणें आमकां आशिर्वादीत केलां. जाणतीकाय आमकां दिल्या, बुदवंतकाय आमकां दिला, शेणेपण दिला आमकां ताणें. शाणेपणान आमकां भरला ताणें आनी आमचें दिसपट्टो वावर दिसपट्टें जिवीत बरें कशें जियोंक आमकां आदार दिला. एका बऱ्या गवळ्या भाशेन आमची शेळयांची ताणें जतन केल्या मोगाच्या भावा आनी भयणी. तर कोणी एक घडी आमचे दोळे धांपिया मोगाचें न्हू. आमचे दोनी हात आमचे मुखार आमी उदारे दवरया. आमी कितेंच न्हय, आमी किरकोळ म्हणलें वळखोवच्या खातीर हे दोनी हात उदारे दवरया. म्हज्या आनी तुज्या बरेपणा वरवीं न्ही, म्हज्या आनी तुज्या बुदवंतकाय वरवीं न्ही, म्हज्या आनी तुज्या ग्रेस्तकाय वरवीं आज आमी हांगा आसांव न्ही. ह्या देवाच्या हे देव मनीस जाल्ल्या ह्या जेजू क्रिस्ताच्या मोवाळ मोगा वरवीं, ताच्या मोवाळ मोगा वरवीं आमी हांगासर बसून आसांव मोगाच्या भावा भयणी. त्या देखून आमच्या काळजान धांवन ताका आमी अर्घां दिवया मोगाचें न्हू. ताचो उपकार आमी आठोवया. कितलो दयाळ, कितलो उदार म्हज्या आनी तुज्या जिवितान जाला मोगाचें न्हू. आमच्या पातकांचेर आमच्या अस्कत गायचेर नदर घाल्ली जाल्यार आज खंडीत आव्हानी तूं हांगा साध्य नातल्या. एका लेखान म्हणयत our God has gone out of the way in order to help us, in order to be merciful to us. Out of the way तिथून पर्यंत तो भायर आयला. ताचें उदार मन, ताचें उदार काळीज आमचें थंय दाखोवच्या. तसो अपरमीत मोग म्हज्या आनी तुजें थंय वाळोवचे खातीर मोगाच्या भावा आनी भयणी. त्या देखून काळजान धांवन ताका आमी थँक्यू म्हणया. ताका आमी अर्घां दिवया मोगाचें न्हू. ताचो उपकार आमी आठोवया. एका गवळ्यान रात दीस शेळयांची जतन केल्ल्या वरवीं ह्या शेळयांची ह्या गवळ्यान सोम्यान आमची जतन घेतल्या मोगाचें न्हू. सकड वायटा विघ्नांत हांव दुस्मानाच्या सक्तेत हांव वायट सक्तेत हांव आमकां राखलां, सांबाळलां, आमची जतन घेतल्या मोगाचें न्हू. तरी कोण एक घडी उपकारी मनाची जावया. थँक्यू म्हणया ताका. काळजान धांवन तसो उपकार आठोवया. कितलीं अर्गां वगळाप दिल्यारी ताका पावना मोगाच्या भावा भयणी. संपूर्ण तरान खालत्या मनान आमचे वडपण ग्रेस्त गाय आमचो अहंकार हे नाका. खालती जावया खालतेपणान. ताका आमी थँक्यू म्हणया. थँक्यू म्हणया आमच्या काळजान धांवन ताचें वर्तेपण आमी वळखून घेवया.
ताजें उदारपण आमी वळखून घेवया मोगाचें आनी त्या सुमयाक आमी अर्गां दिवया, तसो उपकार आमी आठवया आनी गवया गीत येसू स्वामी व्हडले कुरुबारो. पान संको 74. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬರು, ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವರು, ಹಸಿರು ಬಾಬಲಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂಗಿಸುವರು. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬರು, ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವರು, ಹಸಿರು ಬಾಬಲಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂಗಿಸುವರು. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬರು, ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವರು, ಹಸಿರು ಬಾಬಲಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂಗಿಸುವರು. Thank you for all your blessings, Lord. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಳ್ಳೆ Thank you for protecting us, each and every one, Lord. ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವರು, Thank you for your mercy. Thank you for your love. ಬಾಬಲಲ್ಲಿ ನನ್ನ Lord, thank you for going out of the way to be merciful to us, Lord. Thank you. ತಪ್ಪಿ ಹೋದ ನನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕಿ ತರುವರು, ತಪ್ಪಿ ಹೋದ ನನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕಿ ತರುವರು, ಕೆಟ್ಟು ಹೋದ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವರು, ಕೆಟ್ಟು ಹೋದ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವರು. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಳ್ಳೆ ಗುರುವರು, ನನ್ನನ್ನು Thank you, Jesus, for being my shepherd, for taking care of your sheep, Lord, ತಂಗಿಸುವರು, for being with me each and every moment of my life, for taking care of me, Lord, throughout this year, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. ಹಸಿಯಾದ ನನಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡುವರು, ಹಸಿಯಾದ ನನಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡುವರು, ಬಾಯಾರಿಕೆ ನನ್ನ ನೀಗಿಸುವರು, ಬಾಯಾರಿಕೆ ನನ್ನ ನೀಗಿಸುವರು. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಳ್ಳೆ सुमिया सगळी अवस्था आमची जतन घेतलाय या कुडीक कितें खान गरजेचें सगळें तुवें दिलां सुमिया. जावं आमच्या कुटुंबाद्वारे आमच्या मोगाच्या मनशावर आमची जतन केलाय, आमकां सांबाळलाय सुमिया. थँक यू जीसस, थँक यू. तुका अर्गां वगळाक सुमिया, नमान तुका सुमिया, स्तुती तुका सुमिया, आराधना तुका सुमिया जेसू. ಆತ್ಮದೇಹ ರೋಗಗಳನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡುವರು, ಆತ್ಮದೇಹ ರೋಗಗಳನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡುವರು, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವರು, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವರು. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ सुमिया जेसू या सगळ्या अवस्था कष्ट आयिल्ल्या वेळार, दूख आयिल्ल्या वेळार, पिडाशिडा आयिल्ल्या वेळार सुमिया तुवें आमकां बरें केलां सुमिया, धुवन केलां, एक वैज जावन आमच्या बगल्याक रावलाय सुमिया. थँक यू लॉर्ड फॉर हिलिंग, for your healing power. Thank you Lord Jesus, thank you Lord, we praise you Lord, we thank you Lord, thank you so much Lord. ಲೋಕಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಇಳಿದು ಬರುವರು, ಲೋಕದಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಇಳಿದು ಬರುವರು, ನೀತಿವಂತರಾಗಿ ನಮಗೆ ನೀತಿ ನೀಡ್ಯರು, ನೀತಿವಂತರಾಗಿ ನಮಗೆ ನೀತಿ ನೀಡ್ಯರು. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ Thank you Jesus, as you promised you will be with us throughout our life, and you are there Lord. You are faithful to your words. Each and every moment you are there with us, Lord, to be with us and to guard us, to protect us, to lead us and to guide us, Lord. You are there as a good shepherd. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Adore you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you so much, Lord, for all your blessings, Lord, to be with us, Lord. Thank you, Soumya. Arganga, Hoglapga, Soumya. Thank you. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 मग भावन आणि बहिणीनो
वाचत असताना एक गडीत आम्ही वाचले म्हाका उडास गायले इटलीच्या सिसिली म्हणल्या गावांत एक सिराकोस कुद्र आसा. ह्या कुद्राचेर हेरोन राई राजवडगी चलयतलो हे घडिल्ले जेजू ह्या संवसाराक येवच्या 500 वर्सां पयलें. आनी हो हेरोन राई राजवडगी चलयतलो. ताच्या राज्यांत शांती समाधान समृद्धी सगळें बरेंपण आसलें गे, सगळें बरेंपण ताच्या आसलें. पूण ह्या रायाच्या मोतींत एक सवाल दोसतलें गे, एक सवाल. आनी त्या देखून एक दिसा ताजे इश्टाक आपयलें गे आनी इश्टाक आपोवन इश्टा कडेन हें सवाल दवरलें गे. आनी म्हणालो राई, इश्टा देव म्हळ्यार कोण? इश्टा देव म्हळ्यार कोण? तक्षण इश्टान म्हळें गे म्हाका एक दीस दी, फाल्यां हांव जवाब दितां. एक दीस गेलो खंय. दुसऱ्या दिसा रायान परतून इश्टाक आपोवन धाडलें खंय आनी विचारलें खंय, इश्टा देव म्हळ्यार कोण? परतून इश्ट म्हणालो खंय म्हाका 2 दीस दी, 2 दिसा उपरांत तुका जवाब दितां. राय ओगेच रावलो खंय. 2 दीस संपले खंय. 2 दिसा उपरांत परतून इश्टाक आपयलें खंय. इश्टा कडेन रायान विचारलें खंय, इश्टा सांग म्हाका देव म्हळ्यार कोण? परतून इश्ट म्हणालो खंय म्हाका 4 दीस दी, 4 दिसा उपरांत हांव तुका जवाब दितां. आनी तो वळो राई म्हणालो खंय ना, येत्त घडये हांगाच म्हाका जवाब दिजे देव म्हळ्यार कोण? आनी तो वळ त्या इश्टाक कितें सांगचें कितें करचें म्हण कळनासतना तो म्हणालो खंय देव म्हळ्यार एका उतरान म्हजे वरवीं तुका सांगूंक साध्य ना, एका वाक्यान तुका सांगूंक साध्य ना. पूण देव तुजो रचणार, म्हजो रचणार, तुजो सांबाळणार, म्हजो सांबाळणार, या सगळ्या सृश्टेचो रचणार तो. आनी त्या देखून सगळी सृश्टी देवाची महिमा तसो वैभव कथा. आनी देव तुजे सांगात आसा, देव म्हज्या सांगात आसा, देव सगळ्यांनीतल्यांनी आसा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. मोगाचेनो आमचो देव आमच्या सांगात आसा. प्रत्येक जावन आमच्या कश्टा वेळार, दुखा वेळार, बेजाराय वेळार, सलवणे वेळार, पडना वेळार, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या जिवितांत कितेंय चिंतनातलें अवचित घडलेल्या वेळार देव आमच्या सांगात आसा. थोडे वेळ आमी सवाल विचारची, देव खंय आसा? देवान कितें केलें? देव आसलो जाल्यार अशें. आतां ह्या फाटल्या सगळ्या वर्साचेर नदर घालतना थोड्यांच्या जिवितांत चिंतनातलें घडलां जावंक बरो, येवनातलें आयलां जावंक बरो, उपजोंक न जासलें दूख तांच्या काळजा मनांनी उपजलां जावंक बरो. थोड्यांच्या जिवितांत थोडे घाई, देवाचे राग, मनशांचे राग उपजल्लो आसूंक पुरो मोगाल भवनो आनी भयणीनो. त्या देखून थोड्यांच्या काळजा मनांनी दुखां, बेजाराई ते विसरूंक नजो जाल्ली ती घडितां घडल्यान जावंक बरो मोगाचेनो. त्या देखून आज आमच्या जिवितांत असलीं घडितां घडल्यान जाल्यार वा हेरांच्या जिवितांत घडलां जाल्यार हो एक वेळ, एक घडी आमचे खातीर आनी प्रत्येक जावन कोण पळय दुखांत आसा तांचे खातीर मागचो मोगाचेनो. हे आराधनांत जायतीं जाणां विविध माध्यमां मारिपात भागीदार जावन आसात मोगाचेनो. म्हाका कळीत आसा मस्त जाणांच्या कुटुंबांनी, मस्त जाणांच्या जिवितांत अवचित मरणा वरवीं, अवचित पिडेशिडे वरवीं जायतीं दूख, घाई, बेजाराई थांबोवंक साध्य नातलीं ती चिन्नां बोगनां आसात मोगाचेनो. मस्त जाणां कश्टातात. आज वो वेळ मोगाचेनो. ह्या वर्साच्या निमाणे घडयेंत आसतना मुखल्या नव्या वर्साक तांणी पांय धरूंक मुखार वेताना तांच्या काळजांत आसलें दूख माजवाचें, ते बेजारायचे घाई थांबाचे मोगाचेनो. आनी विसरूंक जायनातली ती कोडू घडितां तांकां विसरूंक कुरपा लाभचे मोगाचेनो. असल्या कुटुंबां खातीर, असल्या व्यक्तीं खातीर आज आमी विशेश तरान मागया मोगाचेनो. सगळ्यां परत एक घडी दोळे धांपिया. आमच्या जिवितांत घडोवंक नाजो जाल्लें, आमी आशेवंक नातलें, आमच्या जिवितांत कितेंय घडल्लें, कितेंय बेजारा ह्या सगळ्या वर्सां घडल्लें, कितेंय दूख जावं बरो कोणें आमचें नांव पाड केलां, आमच्या विशयान पाड उलयलां, आमच्या विशयान पाड सांगलां, ते घाई जावंक बरो. वा तो जावं बरो खंयच्याय कारणाक राग, मोसोर, जिद्द आमच्या कुटुंबांत, आमच्या शेजारा उपजाल्लें आसा जाल्यार वा थोडे वडी आमच्या कुटुंबां जिवितांत, काजारी जिवितांत, दादल्या स्त्रिये मध्ये
आवय बापाय भुरग्यामध्ये घडोवंक जालें थोडी गणितां घडल्यान जाल्यार आनी प्रत्येक जावन ह्या सगळ्या वर्सां कितेंय आर्थीक अडचणी आर्थीक तरा नर्स्ट जावन त्या बेजारांत दुखांत जिवीत फुडें व्हरूंक कश्टोवच्या परिस्थितीन आमी आसा जाल्यार असल्या परिस्थितीन आमचे भाव भयणी आसा जाल्यार आमचे खातीर तांचे खातीर आमी मागया आनी प्रत्येक जावन मोगाचें न्हू ह्या सगळ्या वर्सां कुटुंबांनी औचित्य मोरना घडोवन कुटुंबां रडणें दूख बेजारायन कितें आसा जाल्यार म्हाका वता जाय कुटाम 3 दिसां व्यत्यास बापूय सरलो आवय सरली आनी त्या कुटुंबाचे दूख असली जायती कुटुंबां आसात असले गायी आसले मोगाचे न्हू आज तांचे गायी गूण जायचे समेची कृपा तांकां आनी आमकां जिवितान भरपूर वाळचे मोगाचे न्हू ह्या जिव्या देवा मुखार आसा जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमोत पाव त्या कुरड्यान बोबो घाल्यो जेजून ताका आपयलें दिश्ट दिली त्या कोडकाराक तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता म्हणटाना म्हाका खुशी आसा नितळ जा म्हणलो जेजू मेल्ल्यांक तलिता कुम जिवंत उठयलेलो चलये उठ म्हणून त्या चलयेक सांगलो तसो देव सोमी आमचे मुखार आसा मोगाचें न्हू तर या सुम्या कडेन आमी परतून मागया रडोवन मागया आमच्या खालजान धांवन आमी मागया आमचे गायी आनी असल्या गायांत आसल्या त्या भावा भयणीचे गायी तांच्या खातीर मोगाचें न्हू कित्याक आज आमचे मागणे आमचे खातीर मागणे असल्या कुटुंबा खातीर असल्या भावा भयणी खातीर मोगाचें आमी मागचें मस्तू जाणां कुटुंबां आसात ह्या आराधान मस्तू जाणां घरांत बसून पळोवची आसात जायते दूख आसा ते तांच्या खातीर ते गायी गूण जावच्या खातीर असल्या कुटुंबां खातीर ह्या घडये सुम्या कडेन आमी मागया मोगाचें न्हू मागया आमी तांकां दिवचें नव्या वर्साक पांय तेंकतना आमी दिवचें गिफ्ट तांचे खातीर मागचें मोगाचें न्हू असल्या कुटुंबाक सुम्याच्या पांयां तळ आमी समर्पण करया ಇಸಾಯ ಪ್ರವಾದಿ ಮರಿ ಪಾತ್ 41 वाक्य 10 वाक्य 13 देव इतलेंत म्हणटा तुमकां आनी ह्या दुकांत आसल्या हर एकल्याक गायी आसल्या हर एकल्याक देव इतलेंत म्हणटा मोगाचें न्हू भिये नाका कित्याक हांव तुजे सवें आसा घाबर नाका कित्याक हांव तुजो देव हांव तुका घटाय दिता हांव तुका मजत दिता म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातान तुका सांबाळता हांव सर्वेस्व तुजो देव हांव तुजो उजवो हात धरता हांव तुका सांगता भिये नाका हांव तुका आदार दिता हांव तुका सांगात दिता मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो कोण पुरो ह्या दुकांत आसात असले गायी आसात सुम्याची उतरां इंत तुमकां खंयच्याय मनशान बुजवंक सकनातली उतरां पवित्र पुस्तकाची दिरवी मोलादीक उतरां मोगाच्या भावा भयणी ही देव आमचे कडेन हर एकल्या लागीं तुमचे नांव कान उलयता आनी म्हणटा भिये नाका कित्याक हांव तुजे सवें आसा घाबर नाका कित्याक हांव तुजो देव हांव तुका घटाय दिता हांव तुका मजत दिता म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातान तुका सांबाळता हांव सर्वेस्व तुजो देव हांव तुजो उजवो हात धरता हांव तुका सांगता भिये नाका हांव तुका आदार दितलो तर आमी ह्या देवाच्या थाळ्याक जबाब जावन जोब प्रवाद्यान म्हणलें 3 उतरां आमची गण घेवया मोगाच्या भावा भयणी आनी म्हणया देवान दिलें देवान वेलें देवाचें नांव सदांनीत अर्सिल्लें जावं देवान दिलें देवान वेलें देवाचें नांव अर्सिल्लें जावं तें पवित्र नांव अर्सिल्लें जावं तर मोगाच्या भावा आनी भयणी त्या देवाची धैर्य बुजवून मागोवन सांगत पण बघून आमी गावया गीत बळा भिये नाका पान नंबर 122 122 संगी सर
तुझे संगी सदा बाळ रडू नका आपोय माका चिन्हे तुझ्या बाळा रडू नका आपोय माका चिन्हे तुझ्या कष्टात असताना पीडेत तुळवळताना कष्टात असताना पीडेत तुळवळताना दिला सांगात हवे तुका दिला सांगात हवे तुका तुवे म्हाका सांडल्यारी वाडसू कोण गेल्यारी तुवे म्हाका सांडल्यारी वाडसू कोण गेल्यारी मोगाण वेगूंक हांव तयार आसा मोगाण वेगूंक हांव तयार आसा बाळा भियेनाका आसा तुझे संगी सदा बाळा रडू नका आपोय म्हाका चिन्हे तुझ्या चिन्हे तू थकलाय मोरूंक चिंतलाय भरवस सांडून सल्वो केलाय देवसाराच्या बोटण्या काण तुवें दिल्याय पातकान पडून कंगसलाय चिन्हे होकार सर दैराण तू मेटांकड चिन्हे होकार सर दैराण तू मेटांकड मोगन तुका हांव सरयतलो मोगन तुका हांव सरयतलो बाळा भियेनाका आसा तुझे संगी सदा बाळा रडू नका आपोय म्हाका चिन्हे तुझ्या कष्टात असताना पीडेत तुळवळताना कष्टात असताना पीडेत तुळवळताना दिला सांगात हावे तुका दिला सांगात हावे तुका तुवें म्हाका सांडल्यारी वाडसू कोण गेल्यारी तुवें म्हाका सांडल्यारी वाडसू कोण गेल्यारी मोगण भेगूंक हांव तयार आसा मोगण भेगूंक हांव तयार आसा बाळा भियेनाका आसा तुझे संगी सदा बाळा रडू नका आपोय म्हाका चिन्हे तुझ्या Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. सगळं आम्ही उभे राहूया मगाच्यानो देवाचे उतार आम्ही ऐकूया एक घडी बऱ्या देवाच्या उतराचेर आम्ही नियाळ करूया मगळा सोम्या तुवें वाग्दान दिलाय मागा तुमी घेतल्यात
सोदा तुमकां मेळटलें आनी बोडेया तुमकां उक्तें जातलें म्हणल्यार वाग्दाना काल. आयच्या दिसा आमी 2023 वर्स समर्पण करना. तें वर्स आशिर्वादाचें वर्स जावन आमकां हर एकल्याक अनभोगसूंक तुजी कृपा मेळच्या पासत आमी हें मागणें समर्पण करता सोम्या. हांगासर असलेल्या प्रति एकल्याक तुज्या हातान समर्पण करता. आमचे हर एकल्याचें जीवन, जिविताची हर एक घडी, आमच्या जिवितांत आसचे कश्ट आनी दूख, खंत आनी बेजाराई तुज्या हातान समर्पण करना. सोम्या जेजू तुज्या आशिर्वादांनी, तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आमचे जिवीत रुपीत करच्या पासत तुजो आदार मागता. मोगळा सोम्या येरिको कोटें खंयच्याच झुजान न्हय, खंयच्याच हातेरांनी न्हय, भागार तें कोटें शेवटालें स्तुती गायनाच्या बळान. तूं वस्ती करताय आराधनाच्या त्या महिमे भरीत सिंहासनार. तूं वस्ती करताय हर एकल्या इस्रायेलाच्या, तुझ्या विंसून काढलेल्या परजेच्या स्तुती गायनांनी वस्ती करसो. पवित्र देव, तू देव जावन आसाय. हर एकल्याची मागणी आयकून, हर एकल्याची काळजां मना जाणा जावन हर एकल्याक आशिर्वाद दिसो देव. तू देव जावन आसाय. कोणाकच खाली हातांनी पाटी धाडसो देव न्हय. तू देव जावन आसाय पवित्र देव. तू देव जावन आसाय जिवंत देव. तू देव जावन आसाय हर एकल्याक तू मोगान आपोवसो देव. आनी ह्या मोगान तुज्या एकल्याच पुताक सोम्या जेजूक ह्या संवसारी धाडना. ताच्या रक्तान आमकां सडवण दिल्लो मोगाळ बापय तूं. आनी आयच्या दिसा आमी तेच देव अब्रामाच्या, इजाकाच्या आनी जाकोबाच्या देवाक संपूर्ण काळजान आनी संपूर्ण मनान स्तुती करूंक, ताका पातयोंक, ताचेर भरवसो दवरून हांगासर हजर जाल्या. हे वर्स संपूर्ण तरेन आमकां आशिर्वादाचें जावच्या पासत आनी दैवीक हजरपणान आमी हें वर्स करसूंच्या पासत, बऱ्या भलायकेच्या देण्या सवय आमी करसूंच्या पासत, प्रत्येक जावन पवित्र आत्म्याच्या अभिषेकपणान करसूंच्या पासत आमी आमकांच समर्पण करता आनी हें आराधनाचें गीत गायता. संख्या 20 आणि 8 28. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. Hallelujah, 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 hallelujah. ಅಬ್ರಹಾಮನ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಪಾರಂಪರೆಯ ಬಂಧನವೆಲ್ಲ ಮುರಿದು ಹೋಯಿತು. ಅಬ್ರಹಾಮನ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಪಾರಂಪರೆಯ ಬಂಧನವೆಲ್ಲ ಮುರಿದು ಹೋಯಿತು.
ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಆರ್ಭಟಿಸಿ ಆರಾಧಿಸಿದಾಗ ಯೆರಿಕೋ ಕೋಟೆ ಮುರಿದು ಬಿತ್ತು. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಆರ್ಭಟಿಸಿ ಆರಾಧಿಸಿದಾಗ ಯೆರಿಕೋ ಕೋಟೆ ಮುರಿದು ಬಿತ್ತು. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ತುಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಣ್ಣ ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಸ್ಯಾಮುವೇಲ್ ಬಾಲಕನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು ದೇವ. ಅಣ್ಣ ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಸ್ಯಾಮುವೇಲ್ ಬಾಲಕನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು ದೇವ. ಎಲಿಷನ ಶಿಷ್ಯನ ಸಲಬರಬ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ತೀರಿಸಿದ ಯೆಹೋವ ದೇವ. ಎಲಿಷನ ಶಿಷ್ಯನ ಸಲಬರಬ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ತೀರಿಸಿದ ಯೆಹೋವ ದೇವ. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು, ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು, ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು, ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು, ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. मोगळा सोम्या समर्पण करता आमचे जीवित पत्कांच्या कथांनी बुडलेले आमचे काळीज रापक्ष पताना निडू दिशा पाप शाप शिराप आमच्या मालगाड्यात धावून आणि आमच्या करण्यावर बी देवून येऊन दुष्ट शक्तींच्या बंधनाक वळख जाऊन तुझे आशीर्वाद स्वीकार करूंक असाध्य जाल्ले आमचे जीवित सोम्या तुझी सडवण तुझो तो उजवाड आमच्या जिवितांत पळोवंक असाध्य जावन आमी संकश्टांक वळख जावन कष्टोन सोम्या दणसून सोम्या कंदिश्ट जावन सोम्या वाट दिसा नासतना निराशी जावन सोम्या कोणाचो आदार नासतना सोम्या कष्टात असताना सोम्या तू आयलोय आमच्या आदाराक सोम्या तू आयलोय आमच्या आदाराक हर एक घडी आमकां दिली आशीर्वादाची रक्षणाची आणि तुझ्या मोगाच्या सांगातपणाची सोम्या आमी पक्की म्हूण वळखून आमचे मुखले वरस तुझ्या हजरपणान करसूंक आमी आयल्या वाचता तुझी बळदीक परिवर्तनाची सकत तुझी मोगाची काकुळतीची दिस्ट तुझ्या बोगसणेचो स्पिरीट तुझ्या हजरपणाचे संरक्षण आणि तुझ्या आत्म्याच्या सत्तेचे अभिषेकपण आमकां हर एकल्याक आतां ह्या घडये अनभोगसूंक स्वीकार करूंक कृपा लाभय म्हणून आमी सोम्या तुजे लागीं विनंती करता सोम्या मुखार आमचे काळीज उक्तें करया आनी आमकां कितें मागोवंक आसा मौनपणी एक मिनट मागया
आमची पिढा शिडा समर्पण कर, आमचे कष्ट समर्पण करूया आणि संपूर्ण तऱ्हेनं ताचे लागचे मौनपणी बक्षाणे आमी मागया. सोमी जावन आसा सोडवणेचे हातेर, सोमी जावन आसा यज्ञाची बली, सोमी जावन आसा हर एकल्याच्या पत्कांक आपणाकच कश्टांक वळख केल्लो व्यक्ती, सोमी जावन आसा हर एकल्याची दुखां पुसूंक तयार आसचो हात, सोमी जावन आसा आमकां हर एकल्याक वाट कसो दिवो आनी तो सुसोमी आमचे खरी एक समस्ये परिहार करना. आमकां आतां ताचे दैवीक सत्तेन ताणें भरच्या पासत, ताच्या पवित्र आत्म्याक धाडून आमकां अभिषेक करच्या पासत आमकां सभी समर्पण करया. आमचे काळीस समर्पण करना ताच्या हजरपणाक आमी उक्तें करया आनी गायना मुखांतर आमी सोम्याच्या पवित्र आत्म्याक आमचे थंय आपोवया. Ponsongo X105. Pavana mare ididu baswami nahisua agni happisu jwaleyanu pavana mare ididu baswami nahisua agni happisu jwaleyanu pavitra ruhane tunnisu ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವರ್ಗೀಯ ದಾನಗಳ ಸುರಿಸು ಈ ದಾಸನಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ರೂಪನೇ ತುಂಬಿಸು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವರ್ಗೀಯ ದಾನಗಳ ಸುರಿಸು ಈ ದಾಸನಲ್ಲಿ ಸುರಿಸುವುದು ಹೂಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಸುರಿಸುವುದು. ಪಂಚಶತಮಾಧಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಳೆಯ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದಾತ್ಮನೇ, ಪಂಚಶತಮಾಧಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಳೆಯ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದಾತ್ಮನೇ, ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಜ್ವಲಿಸು ಅನುಭವವಾಗಿಸು ಪರಿಪಾಲಿಪಣೆ ನೀ ಬೇಗ ಬಾ. ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಜ್ವಲಿಸು ಅನುಭವ
ಅಗ್ನಿಯೇ ಹಬ್ಬಿಸು ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಪವಿತ್ರರು ಮನೆ ತುಂಬಿಸು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವರ್ಗೀಯ ದಾನಗಳ ಸುರಿಸು ಈ ದಾಸನಲ್ಲಿ. Alleluia, 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 Alleluia. ಭೂಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುರಿಸಿದ್ದು. ಭೂಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುರಿಸಿದ್ದು. ನಿಮ್ಮ ವರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ವರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ. ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರಿಸಿದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿರಿ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರಿಸಿದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿರಿ. ಪಾವನಾತ್ಮರೇ, ಪ್ರಿಯ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ, ಇಳಿದು ಬಾರ, ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಇಳಿದು ಬಾರ, ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ರೋಗದ ಬಾಧೆಯಲಿ, ಕಷ್ಟದ ವೇಳೆಯಲಿ, ರೋಗದ ಬಾಧೆಯಲಿ, ಕಷ್ಟದ ವೇಳೆಯಲಿ, ಸೌಖ್ಯದ ಶಾಂತಿಯ ವರವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ವಾಸಿಸಿ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಸೌಖ್ಯದ ಶಾಂತಿಯ ವರವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿ. ಪಾವನಾತ್ಮರೇ, ಪ್ರಿಯ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ, ಇಳಿದು ಬಾರ, ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಹಾಲೆಲೂಯ, 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 Mighty Lord, we surrender ourselves to you. We surrender the next year unto your feet. Lord, be a fire around us. Amen. Lord, be a wall of fire around us. Amen. Every place that we go, let your light shine before us. Lord, you have said, I will go before you. I will fight for you. Lord, all our battles we surrender unto you. Let all our battles be won by the Spirit of God. Everywhere we go, everywhere we turn, may the Holy Spirit guide us. Lord, I pray a special wisdom to come upon each person today, each person listening to this prayer today. Let the wisdom of God come upon them like how you were there with us in the
fire furnace. Lord, you were there with Shadrach, Meshach and Abednego. Even though in impossible situations, Lord, you delivered them through your supernatural hand. Lord, we pray right now, come with us in all situations, even in situations which seems like fire furnace today. May your Holy Spirit come upon each one of us. May you come and live with us and let your hand change everything. Lord, we pray today, let many individuals receive healing, deliverances and miracles in their life. Lord, we surrender the next year unto you. May your Holy Spirit come upon each one of them mightily. Lord, many times we move in the flesh. We pray today, let your Holy Spirit speak unto us. Every place that we go, let us hear your voice, and every turn that we go, let us walk according to your plan. Lord Jesus, many of us are living without the purpose today. Lord, I pray specially all of us may receive your divine guidance. In this coming year, Lord, I pray that the purpose of the Lord may come into our lives, may it be established in our lives. Lord, we pray that your purpose may be shown to us through many signs, through many wonders. I ask specially, Lord, today that you may lead us, you may guide us. Lord, we also pray for our family members, many areas in our lives. We pray for the finances. We pray for the gift of peace in the family. We pray for the gift of happiness in the family. Let all broken relationships be restored by the blood of Jesus. Lord, let everything that is stolen, which is destroyed and which is killed by the hand of Satan, may be restored by the supernatural hand of God. Lord, we pray that you may be a fire furnace around us, that your fire may burn everything that is attacking us. Every attack of the enemy, every arrow of the enemy, may it be broken by the blood and the name of Jesus. Lord, I pray specially, let you be an all-consuming fire in our lives. Change our attitude, change our mindset. Lord, you have said, come to me with a renewed mindset, and the renewal of the mind will provide new blessings and new healing. Lord Jesus, we come to you. Renew our mind, renew our heart. Lord, let our heart, let our soul and let our mind burn for you. Lord Jesus, we come to you, we surrender ourselves to you. Lord Jesus, we surrender every part of our soul, the soul which has emotions, the Lord, the soul which is respect to decision making, we surrender it to you, that you may touch it and purify it. Lord Jesus, we ask you today, specially help all of us to live a holy and acceptable life unto you. Lord, we pray that your spirit may come upon us, each and every one of us, powerfully. Lord, we thank you at this hour for giving us the gift of life, the gift to celebrate your presence and the gift to be with you and worship you. Lord, I thank you for all the blessings that you have given unto us. We thank you for the countless blessings that we are unable to know and experience. Lord, you have protected, guided and guarded us in many ways that we do not understand, which is beyond our understanding. Lord, I thank you for that. Lord, we pray today, specially surrendering the next years. Let the next year be a year of signs, wonders and miracles. Amen. Lord, we surrender. Let the next year be a sign of revival in this city. Let each one of us experience you more deeply. Let each one of us know you more. Let each one of us spend time with you. Lord, I surrender our minds. Help us to know you and hear your thoughts. Lord, we pray for our spiritual ears, spiritual eyes and our mouth. Lord, help us to experience you, hear you, help us to feel your touch, help us to see you more and help us to speak more of your word. Holy Spirit, come upon us mightily at this hour. Harabashakadayara galagaraga bashara badriyara harabashakara kariyara bashala karakaragalagaramangalia alabashara karigara holy abhishek holy blessings bara bala 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 hila baba
Ila baba. Ila la 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 mashara la la. Living waters flow on, sweep away my pain, bring your healing to my heart, help me love once again. Living waters flow on, sweep away my pain, bring your healing to my heart, let me love once again. Jesus, 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 Jesus. Cares and worries get me down. You're a favorite fills my day. When I'm lost and all alone, help me, Lord, to find your way. Jesus, 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 Jesus. Lord, we surrender all the areas of our life. May you increase in us more and more so that we may increase in this society. Lord, bless us so that each person who sees us may experience you truly and deeply more. The Lord is showing He's touching few individuals right now. Many individuals are experiencing the Lord's touch. Especially few individuals are feeling the warm hands of God upon their hearts. The Lord is healing different kinds of diseases. I see especially diseases with respect to AIDS and cancer being touched right now. If anybody is praying for a healing with respect to these diseases, the Lord is showing they should claim it and they will receive it. I see individuals who are having body pain, ear pain, back pain. The Lord is healing you. The Lord is blessing me. Few individuals, the Lord is showing, I will compound you and grow you 30%, 70% and 100-fold reward you will be able to give when you stand strong in my word. I see the word of God coming into light and growing in many individuals' lives. The word of God will come powerfully in their lives, and this will result in transformation in many individuals and many lives. I see this ministry touching the lives of many millions of people. The Lord is going to mightily bless this ministry in the coming days. Each individual who is present here and is associated will be blessed in a mighty way. The music ministry, the social media ministry, and each individual, the electrical, the Lord is showing specially the brother is going to be blessed mightily by the Lord in the coming days. Brother is going to be led mightily, and he is going to be filled with the more spirit and the wisdom of God to do the work of the Lord. Many places the Lord is showing he has a inner wound, and many places that he goes, he will start to receive honor in all the churches.
This is what the Lord is showing. The Lord is also blessing individuals who are praying for good educations. Supernaturally, I see next year all the debt being cancelled, especially loan for the individuals who are praying for loans to be repaid. The Lord is going to supernaturally provide. Especially marriages are going to happen beyond understanding. Good proposals will come, and the finances and all things will be taken care by the Spirit of God. Educations are being blessed. The Lord is going to bring more leaders in this group, and the Lord is going to strengthen each person in the coming days. I see the Lord giving special gift of health to many individuals. The Lord wants you to claim and receive this in the coming days. You will value this gift that the Lord is giving, and the gift of health will be so much that any kind of disease will not be able to affect you. The Lord is telling, claim this and you will receive it. And in the coming year, I see many people being touched by the Spirit of God, many individuals being strengthened by the Spirit of God, receiving different kinds of gifts, signs and wonders in their lives, and their lives being transformed. मोगाच्यानो सकड़ा आमी उबे रावया. एक घडीभर आमचे दोळे धांपया. सुमयाचे बेसांव आमी जोडूंक वेता. त्या नव्या वर्सा खातीर आमी देवाक अर्गां दिलीं, तसो उपकार आठयलो, देवाची स्तुती आमी गायली. नवें वर्स आमी सुरवात करूंक येता. ह्या वर्साचेर ताची आशिर्वाद आमी मागली. आज बगेवन कुटुंबाची पराब, आमची कुटुंबां बगेवन कुटुंबां बरी पवित्र बगेवन जावचे खातीर विशेष तरान ह्या घडी आमी मागया. त्या देखून सगळ्या आमची कुटुंबां सुमयाच्या पांयां तळा आमी हाडया. कुटुंबांतल्या हर एका सांद्याक गांवांत परगांवांत आसली हर एकली आमची मती काडया. ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांतल्या जेजू समकार आमी हाडया. आमच्या कुटुंबांतल्या हर एका सांद्याच्या जिवितान मुखलें वरास देवाच्या बेसांवांनी भरलेलें आशिर्वादी जावंचें आसलें वरास जावं दी म्हणून आमच्या हर एका कुटुंबाच्या सांद्या खातीर हर एकल्याक बळ भलायकी मतीक समाधान संतोष सगळें बरेपणाच्या जिवितान लाभचे खातीर आमी मागया. प्रत्येक जण आमच्या भुरग्या बळांक तांचे शिका बरें शिको मतीक उजवाड जाणटेकाचें देणें सुमी तांकां लाभोवन दी. मुखल्या परिक्षेने बरें करून तांकां सुमी अभिषेक करून दी म्हणून ह्या भुरग्यां खातीर आमी विशेष तरान मागया. मोगाचें न्हू आमच्या युवा जनांक एक बरो फुडार, बरें काम, बरी सैरीक, बरें जिवीत, तांचें मुखलें जिवीत नंदन जावचें खातीर आमी मागया. मोगाचें न्हू आमच्या कुटुंबांत आसल्या ती प्रायवंतां पिडेस्त भाव भयणी सुमी विशेष तरान ताची दया काकूल तांचे देख वाळोवन दी म्हणून तांचे खातीर आमी मागया. मोगाचें न्हू सगळे आमचे कुटुंब सुमयाच्या पांयां तळा आमी हाडया. आमचे सगळे कुटुंब सुमयाच्या आशिर्वादांनी भरच्या खातीर ह्या घडी आमी मागया. मोगाचें न्हू तशेंच कोणें आमचे लागीं मागोवंक सांगलां तांचे खातीर पिडेस्तां प्रायवंतां भाव भयणी आस्पत्रेंत आसलेल्या खातीर विशेष तरान ह्या घडी आमी मागया. सगळ्या संवसारा खातीर सुमयाची शांती समाधान ह्या मुखल्या सगळ्या वर्सां सगळ्या संवसारा राज जावं दी म्हणून आमी मागया. प्रत्येक जण आमच्या देशांत भारत देशांत जायते चुनावान जावंक आसात बरे मुखेली उदेन येवच्या खातीर आज आमी परत मागया. मोगाचें न्हू हे सगळे वरास प्रत्येक जावन आमकां कातोलिकांक क्रिस्तावांक भारतांत आमकां कश्ट दुखदनी उणें भोगतात आसलें वरास जावं दी. आशिर्वादांनी भरलेलें वरास जावं दी. कातोलीक पवित्र सभेक विशेष तरान भारतीय पवित्र सभेक म्हणून आमी मागया. मोगाचें न्हू आमच्या देशाच्या राज्याच्या मुखेल्यांक तांच्या मनांक उजवाड मेळच्या खातीर लोकांच्या बरेपणा खातीर वावरुच्या खातीर सकट लोकांक समानतेन पळोवच्या खातीर आनी भारताचें संविधान हर एका मुखेल्यांनी उखोवन दवरच्या खातीर ह्या मुखेल्यांक खातीर आमी विशेष तरान मागया. मोगाचें न्हू आनी प्रत्येक जावन आज आमी हांगासर आसा एकामेकां आमी बरें मागता. नवें वरास बरें नवें वरास पूण ताचे चड आमी एकामेकां दिवची कानीक एकामेका खातीर मागचें. तें लागून तुमच्या सांगाता तुमच्या बगलेक दाव्याक आसल्यान एकामेकाचे हात धरा. मोगाचें न्हू सगळ्यां दोळे कोणीय जावं दी तुमच्या बगलेक आसात एकामेकाचे हात धरा. हो पवित्र वेळ एकामेका खातीर मागचो. आमी दिवचें गिफ्ट एकामेका खातीर मागचें.
या घडये पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारया. पवित्र आत्म्या सकत आमच्या जिवितान प्रत्येक जण कोणा खातीर मागता, म्हज्या उजव्याक दाव्याक आसल्या आनी तशेंच म्हज्या मोतीन कोणाक मागता तांकां हर एक लागीं सुमेची कृपा सकत वालच्या खातीर या घडी आमी मागया. मगजन या वेळा हे पवित्र उदक अंशान आयतलो तुमचे जिवीत त्या मारिपात पवित्र जावचे खातीर आशिर्वादी जावचे खातीर मोकळे सगळे ते वरास 2023 तुमकां समाधानाचे संतोषाचे आशिर्वादाचे बरेपणाचे सगळे बरेपणान भरतात असले वरास जावचे खातीर या घडी आमी मागया. मगजन मागया तुम्ही कोणाचे हात धरल्या तुमच्या उजव्या दाव्याक कोण आसा मोती कोण येता हरी एकल्या खातीर हे वरास बेसावांनी भरलेले आमच्या कुटुंबाक हरी एकल्या कोणा खातीर आमी मागता. तांकां सगळ्यांक बरेपण दितात जाल्यार वरास जावचे खातीर या घडी आमी मागया. कितें बरो समर्पण करूंक आसा आशिर्वाद जोडून घेवच्या पयलें सुमयेचे कितें बरो समर्पण करूंक आसा सगळे सुमयेच्या पांयां धाडया घडी समर्पण करया आनी सुमयाक उलो मारया. ताच्या पवित्र आत्म्या वचून अभिषेक करच्या आशिर्वादीत करच्या खातीर या घडी आमी मागया. मगचनो मागया आमी मगचनो आमी पातयेनीन बावर्तान मागया. बावर्तान पातयेनीन मागतना असाध्य म्हणलें खंयचेय ना. केदी व्हडली दारां कितली सकत जाल्यार ती मायक जाता आशिर्वादाचो शिवर वता. मगचनो सर्गींची कृपा ती उक्ती जातात आनी आशिर्वादां बेसावां वळून येतात. मगचनो आमच्या खास जमानाक आमच्या जिविताक तर या घडी मागया. मगचनो त्या पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारया. पवित्र आत्म्या सकत कृपा वालता आसतना आशिर्वादाचो शिवर कृपा या घडी हांगासर वालचे खातीर आमी मागया. मगचनो खास जाता आमी मागया. मगचनो Come, Holy Spirit, come. Touch, Lord Jesus. Bless all the people, those who are gathered here. Bless all the people, those who are taking this adoration through different media throughout the world. Lord, bless them, Lord. Touch them, Lord. Anoint them, Lord. May your mighty power flow into their life, Lord Jesus. Bless them, Lord Jesus. Bless them, Lord Jesus, so that the year 2023 may be a blessing-filled year to them, Lord. Anointing year to them, Lord. Touch them, Lord. Bless them, Lord. Bless them, Lord. Pour out your Spirit, Lord. Pour out your Spirit, Lord, on all those who are present here, on all those people for whom we surrender and pray, Lord. Touch, Lord. Touch, Lord, Lord. Bless them, Lord Jesus. May your mighty power flow, Jesus. Lord, Aposomia, Abhisheka Samia, तुझी सकत वाळून Samia, Abhisheka Samia, तुझी सकत कृपा पवित्र तुझी सकत वाळून Samia, Aposomia. Touch, Lord. Touch, Jesus. Touch, Lord. राखून आसा गायेली काळजा आशेव आसा राखून आसा गायेली काळजा आशेव आसा मोगावच्यान तुझ्या तियास कुणक मोगावच्यान तुझ्या तियास कुणक संतोषन भरून जीनी पावन तुमक संतोषन भरून जीनी पावन तुमक दैवित्याच्या पवित्रत्या आमचे देवोने ते नाव जेसूच्या दैवित्या आमकां तुरुपी Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळा मी दिबी गल्या सुमेचे बेसावा मी जोन घेऊया तयार सगळी Lord.
ससनाच्या खऱ्या जिव्या देवा आम्ही तुझे असक्त बजे तुझे समग सरपडल्या या सगळ्या वर्सात तुवें आमचेर वतल्या आशिर्वादा आमकां केल्ल्या बरेपणा खातीर आमी तुका दिन वसले आमची दुख बेजाराय कश्ट आनवारा पिडा शिडा समस्या तुझ्या पांयतळा समर्पण केले तर जिव्या देवा हांगास जमलेल्या या आराधनान वांटेली जावच्या हर एका भावा भयणी परत आशिर्वादीत कर तुझ्या कुरप्या बेसांनी बर सदांच तुजो सांगात दी आनी त्या मरी तांच्या जिविताच्या हर एका घडये मुखल्या सगळ्या वर्सां तुजो अनुभव तांणी बगूंक तुजे सांगातपण तांणी बगूंक आनी तूं तांचे जिवीत चलोवन व्हरताय म्हणल्यार त्या भरवशान भरून तांचे जिवीत नंदन करून तांकां करपा दी जो जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना Chabadian Marie Cover Hurley, and if we get Nerger Sally, Naman Marie Tomerly, Smadi Sangata, Sriamita, Sudevan Sudevi, Fall Jogusi Janjisu Ablismachi Circle, Naman Marie Tomerly, Smadi Sangata, Sriamita, Sudevan Sudevi, Fall Jogusi Janjisu Anil so put me Shalom. Namal Marie Tomerly, Smadi Sangata, Sriamita, Sudevan Sudevi, Fall Jogusi Janjisu